जुजेन ज्या भाशेन म्हटलेलें पळय त्याच भाशेन थिंगासोर घडलें. आतां कितें घडलें तें आमी पळोवया. तूं पयलो आसतलोय पळय तें तूं पिवंक दितालोय पळय तें पात्र तुज्या हातांत तूं दितलोय अशें ताणें ताका म्हटलें. म्हटल्यार अशें जुजेन म्हटलें, जेन्ना तुका बरें घडटलें म्हजो तूं उगडास कर आनी म्हजेर दया करून फारोवाक म्हजी तूं खबर सांग आनी ह्या प्रिजांवांतल्यान तूं म्हाका सोडय. कित्याक खरेंचपणी हेब्रोनाच्या देसांतल्यान म्हाका चोरून हांगासर हाडला आनी हांगा पासून हांवें कसलेंच काम वायट करूंक ना, ज्या पासत म्हाका हांगासर बंदखणींत घातला. ह्या भाशेन ताणें ताका म्हटलें. आनी हें पळोवन ताचें फळ पळय सपनाचें बरें आसलें पळय त्या पोदेरान ताणें आपलें सपन ताका सांगलें. हांवेनूय एक सपन पळयलां आनी ताणें आपल्याचें सपन ताका सांगलें. व्हड बाईस पळोवया. पियेता पळय त्या मनशांक आनी पिवपाची ताची ती पदवी आसली पळय ती ताका दिली आनी तो फारोवाच्या हातांत तें पात्र दिवंक लागलो. पूण त्या पोदेराक थंयसर ताका जीव ताचो काडलो. ज्या भाशेन जुजेन ताच्या सपनाचें पयचें फळ सांगलेलें, एकल्याक मरण आनी दुसऱ्याक आपल्याचें काम परतून मेवता. हांव तुका जो संदेश सांगता पळय तितून व्हड तेईस एकदम म्हत्वाची. आतां तो थिंगासर म्हणटा पळय तो पिवंक दितालो पळय तो ताणें पळय जुजेचें पळय तें उगडास करूंक ना, पूण तो थंयसर ताका विसोत्ता. जुजेच्या सांगाता जेलीन पळय जो कैदी आसलो तो भायर सरल्या उपरांत जुजेन पळय ज्या भाशेन ताका सांग अशें म्हटलेलें, राजाशी पळय तो ताका पिवंक दिता पळय त्या पदवेर आसलो ताका परतून थिंगा स्थापीत केलो. तो विसरलो. कोणाक तो विसरलो? जुजेक तो विसरलो. जेन्ना पळय ताणें तें सपन पळयलें आनी त्या सपनाक लागून ताका तें टेन्शन जालें तेन्ना हाजो अर्थ कितें, ताजें फळ कितें, म्हजें फुडार कितें तो अशें चिंततालो. असलें टेन्शन आसलो. ताका कांयच थिंगा सोजमीकाय मेळनासली. तो सारकोच भियेल्लो आनी ते असल्या वेळाचेर ताणें ताजे लागीं खबर केली. ताका गोठाय दिली, ताका उत्साहीत केलो. ताका जेलीन पळय असले परिस्थितींत ताका आदार केलो. ब्रदर मातशें एक मिनट, म्हाका दिसना हें सगळें बायबलान बरयलां म्हणून. येस. आतां आमी पळोवया. वड 6 आमी वाजुया. वड 6 सकाळीं फुडें जुजे पळय जेन्ना भितर गेलो आनी जुजेन तांचेर ती नदर घातली पळय तेन्ना थिंगासर ताणें कितें पळयलें तो सगळे त्रासान आसले. ताणें पळयलें पळय ते सगळे निराश आसात. ताजो अर्थ कितें, तिका कितें खंत आसा ताका लागून ते निराश आसले. सारकेच भियेल्ले. ते निराश आसले म्हणजे टेन्शन आसलें, सारके ते बेजार आसले. तांचे मुखामोळ पळयताच ताणें तांकां पारखिलो. सारकेच ते भियेलेले. ते सारकेच घाबरोन आसलोले. त्या पासत जुजेन तांकां पळोवन अशें म्हटलां आसतलें, तोंड कित्याक बावलां? म्हणजे जुजेचे बगर आनी थिंगा तांकां गोठाय दिवपी कोणूच नासलो.
त्या पासत ताणें पळय जें सोपोन पळयलें तें सोपोन तांणी जुजेकूच सांगलें. आतां पळोवया. तांणी ताका म्हणलें, आमी दोगांयनी सोपोन देखलेलें आसा आनी ताजें कितें अर्थ पळय दाखोवपी कोण ना. ह्या भाशेन तांणी ताका म्हणलें, आमचे सोपनाचो अर्थ सांगपी कोणूच हिंगासर ना. त्या पासत ते गाबोरल्यात, त्या पासत ते भियेल्यात, त्या पासत ते दुखी आसात. म्हज्या भावा भयणांनो, आतां तुमी बारकायन आयकात. आमच्या जिविताच्या ह्या प्रवासान आमच्या सरभोंवतणी कोण तरी उदास आसत ओ कोण तरी दुखी आसत, जोरी तर ती गाबुरलेलीं आसात आनी ती सारके भिरांतीन आसात जाल्यार तांकां तशीं सोडी नाकात. तांकां बेश्टी थिंगा साडी नाकात. जायते जाणां अशीं थिंगा कोत्तात. जोरी ती कसले कश्टान आसा जाल्यार, कसल्या प्रॉब्लमान आसा जाल्यार तांकां म्हणल्यार तांचेर कोणूच ध्यान दिनात. आतां तुमी अशें करिनाकात. तांकां बेश्टी सोडी नाकात. हें स्वार्थी जातोलें. अशें तुमी वागप हें सारकें न्हय. आतां हांव मागतां तुमी सारके बारकायन आयकात. जुजे कोश्टान आसतलो, ताका फटोवन थिंगासर जेलीन घातलेलो. तरी आसतना तूं आतां आयक. जुजे आपल्याचे सरभोंवतणी आसा पळय तांची तो काळजी घेता. हें एकदम गरजेचें. आपल्या सरभोंवतणीच्या लोकांक तो मोगान तांचेशी उलयता. आनी खेरीत भाशेन असल्या मनशां कडेन जे लोक दुखी आसात, जे लोक सारकेच थिंगासर बेजार जाला, ते सारकेच कोणाक कितें करचें, तांचे वरवीं तो खेरीत भाशेन तो ध्यान दिता. हें जें म्हणटा पळय तें एक आत्मीक स्वभाव, तें एकदम बरो. एक बेसांव तें. सरी तर तूं ध्यान दिनाय जाल्यार तें बेसांव जावचें ना. दुसऱ्याचो तुवें मोग करचो ही सर्वेस्पराची आज्ञा जावन आसा. आख्खी तो पवित्र पुस्तकाच पळयत जाल्यार एक आज्ञाचेरूच ती जोडून एकठांय आसा. जेन्ना आमी सर्वेस्पराक विचारता, सर्वेस्पर आमचो जबाब दिता, आपल्याक कोत्ता पळय तें दुसरें कोणेंय तांचो मोग तूं करीत राव. जेन्ना तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाल्यार पवित्र पुस्तकाची सगळी आज्ञा तुमी पाळटले. त्या पासून गरजेचें तुमी एकामेकाचो मोग करचो. जायते जाण अशें चिंता, हांव सारको आसल्यार तितलेंच पुरो, आपूण सूख शांतीन आसल्यार पुरो. ह्याच भाशेन तीं चिंतात. हांव आनंदान जिवप तितलेंच पुरो. थोडे घोवूय अशेंच चिंतात, हांव बरो आसल्यार तितलें पुरो, हांव बरें न्हेसोन कोत्ता तितलेंच म्हाका पुरो. तांकां सोरो पिवच्याक वो काड्डांनी फेवपाक पयशे आसल्यार तितलें पुरो, वो इश्ट आसल्यार तितलेंच पुरो. एक बापूय आनी एक घोव भुरग्यांचें ते ध्यान करिनात, बायलेचें तिंगा ध्यान करिनात. तांकां फकत आपल्याचेंच पडलेलें आसता. भुरग्यांचें आनी बायलेचें तांकां पडलेलें ना. हें सारकें न्हू. हें स्वार्थी. तेच भशेन थोड्यो बायलोय आसात, हांव बरें आसल्यार तितलेंच पुरो, हांव पूण बरें आसल्यार तें सगळें बरें. घोवान बऱ्या भाशेन जेवण जेयलां ओ तें पसून ताका पडोन गेल्लें ना. घोव बरो आसा वो ना ताका पडोन गेल्लें ना. घोवाची भलायकी कशी आसा ताका पडोन गेल्लें ना. भुरगीं बरीं आसा वो ना ताका पडोन गेल्लें ना. ताणें जेयल्यान वो ना तें ताका पडोन गेल्लें ना. हे कसले लोक काय म्हणून तुमीच सांगात. हें मनशापण काय? हें एकदम वायटूच न्हय थंयसर. फामील बांदप म्हणल्यार जबाबदारी. फामील म्हणल्यार आमी कितें करूंक जाय. थोड्याच्या जिवितान असलें कांयच घडोना. बारकायन आयकात. आयज म्हजीं उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, सरी तर तुज्या जिवितान तूं बेसांव तुका जाय जाल्यार तुज्या भितर हे गूण आसोंक जाये. दुसऱ्यांचो मोग करपाचो तसलो गूण. दुसऱ्यांचो माय मोग करपाचें म्हणून हें तूं कितें सांगताय. म्हाजें हिंगा तें सारकें आसा पळय तेंच सारकें ना. आनी हांव दुसऱ्यांच्यांनी कितें पळयतलो. जुजे पासून हांगात कोणाचो तुका आदार नासलो. जुजेचेर थिंगा बोगलान थिंगा तसो छाप तेजेर पडलेलें. ताज्या दोनयाचे बायलेचेर ताणें वायट नदर मारला असलो ताका छाप पडलेलें. ह्याच भाशेन ताजेर बोगलान काडलें तोय ताका आदार नासलो. जे पळय कोण मोग दाखयता, जे पळय ते दोळे दाखयता, जे कोण पळय आत्मिकाय दाखयता, पयशे एकदम गरजेचे न्हय. मोगाचे गूण ते दिसोंक जाय. मोग म्हटल्यार कुड्ड्याक पासून तें दिश्टी पडटा. हें असलें अद्भुत काम. बेरो पासून ताका आयकोंक येयत हो तसलो आवाज. आनी एक मोनो पासून उलयता पळय तसली भास. मोग हें केन्नाच विसरनाकाय. तो आपूण कश्ट नासतना तरी आसतना जेन्ना ताणें तांकां पळयलें पळय तेन्ना ताका गमलें ते उदास आसात. तेन्ना तो वचोन तांकां अशें विचारता, कितें घडलें तुमी सांगात. कित्याक तुमी हिंगासर बेश्टे उदास आसात. आतां आमी तें पळोवया.
उत्पत्ती 40 आनी 6. सकाळीं पळय जेन्ना जुजे थिंगा भितर सोडले आनी ताजी नोदर पळय तांचेर पडली तेन्ना ताणें पळयलें पळय ते सारके दुखी आसलोले म्हूण. तेन्ना ताजे नोदर पडली पळय ताणें कितें पळयलें ते सगळे दुखी आसात. तांची तोंडां बावली. ताजो अर्थ तुमी जाणो कितें तें? तोंडां बावलेलीं. तांची तोंडां सोकलां देंवलेलीं. कितें जालें? तुमी कित्याक अशे उदास आसात? तुमी अशे हांगा कित्याक आसात? कित्याक तुमी हांगा खोंती बोरीत अशे बसलेले आसात? ताणीं ताका अशें म्हणलें, आमी दोगांयनी हांगासर एक सोपण पळयलां. आमी सोपण पळयलां, पूण आमच्या सोपनाचो अर्थ सांगपी हांगासर कोणूच ना. आमी एका प्रॉब्लेमा पासत ह्या जेलीन पावल्या. आतां आमी हांगासर अशें पळयलां आनी आमकां आतां हांगा सारकीच भिरांत जाल्या. कित्याक आपल्याचे पळय ते सोपनाचो अर्थ कोणाकूच सांगूंक जायना. हें जें सोपण आमी पळयलां पळय तें कितें पळय ताजें अर्थ कितें तें कोणूच आमकां हिंगासर सांगूंक पावना. जेन्ना ते सारके निराश आसलेले पळय तेन्ना थिंगा जुजे पावलो, तांकां विचारलें आनी तांकां तो थिंगा बोल दिता. तुजे इश्ट ते घोडेक आसत, तुजे शेजारी घोडेक ते आसत, तुजे क्लासमेट ते जायत, तुजे बारोबर सेवा कोत्ता पळय ते वांगोडचे जायत, सोयऱ्या दायरां आसत आनी ओतमीक सेवक पासून ते जायत. जोरी कोण अशें गाबोरलेले आसात आनी दुखी आसात, आदार नासला तसले परिस्थितीन आसतात, थंयचो तूं मोग कर. हें एकदम बेसांवाचें. कोणाक? तांच्या पासत वो कोणें तांकां घोटाय दिली ताज्या पासत. तुमी आयकात, दोगांयकूय तें बेसांव. कशें काय म्हणून तें तुका सांगता. पयले एका केन्ना वेळार साधू सुंदर सिंग आनी ताजे इश्ट एकठांय जावन ते सगळे तिबेत म्हणटा पळय ते हिमालयाचे दोंगरा कोडे आनी थंयसर जायतें बर्फ थिंगा पडटलें आनी त्या वेळाचेर ते थंयसर तें बर्फ पडटा त्या दोंगरांतल्यान ते थंयसर पासार जाताले आनी तसल्या वेळाचेर थिंगासर मुखार सरपाक तांकां एकदम अवघड जालें. ती थोणाय तांकां सोसूंक थिंगासर जायनासली, इतली थोणाय थिंगा आसलोली. तांची हाडां पासून दुखताली तितलें बर्फ थिंगा पडलोलें. जेन्ना तांकां मुखार सरपाक पळय थिंगा जायतें अवघड जालें तेन्ना आनी असल्या वेळाचेर थिंगासर ताणें पळयलो एक मनीस थिंगासर सकला, तो थोणयेन पडलोलो. रस्त्याच्या मदें तो मनीस थंयसर पडलोलो. तें पळोवन थिंगा साधू सुंदर सिंग तेजेशी वयता आनी ताका उखलपाची कोशीश कोत्ता. जेन्ना ताणें तांकां पळयलो तो निमाणे सुस्कार घेतालो. ताजो जीव सारकोच थिंगा कोश्टान आसा. तो आतां मरपाचो आसा. कितें तरी आमी करूंक जाय अशें ताणें म्हणलें. तेन्ना ताज्या इश्टान म्हणलें, तुका अक्कल ना काय? तूं हें कितें म्हणटाय? आमकांच मुखार वचपाक थिंगासर कठीण जाल्लें आसा. हिंगा इतली तोणाय आसात पळय, आमचेच प्राण हिंगासर सारकें अवघड जाल्लें आसा. आमचो जीव साल्वार करून आमकां मुखार वचपाक थिंगा कठीण जाला आनी तूं हाका साल्वार करूंक येता, तूं हाका हांगा सोड. तेन्ना भाव साधू सुंदर सिंगान ताका म्हणलें, ताका हांव हांगा कसो सोडूं काय? जेन्ना खंयचो मनीस पळय थिंगा त्रासान आसा आनी तो निमाणो सुस्कार घेता ताका आमी हांगा कसो सोडूंक येता काय? आमी कितें तरी करुया. आमी दोगूय मेळोन ताका उखलून व्हरुया. त्या इश्टान म्हणलें, तूं सारकोच पिश्या भाशेन उलयताय. आमकांच मुखार सरोंक जायना, आमी हाका उखलून आतां कशें मुखार वयतलीं काय? तूं हाका कितें करतलें म्हाका खबर ना, पूण हांव जाल्यार मुखारूच हांव वयतलों. साधू सुंदर सिंग थंयसरूच रावलो आनी वळखना पळय त्या मनशाक ताणें आपल्या खांद्यार उखल्लो आनी ल्हुवान ल्हुवान तो मुखार पावलां मारूंक लागलो. उपरांत कितें घडलें पळय तें तुमी जाणा काय कितें जालें? साधू सुंदर सिंगाक एकदम थोणाय लागताली, पूण जेन्ना त्या मनशाक ताणें उखल्लें तेन्ना थोणाय उणी जाली. ताच्या कुडींत गरमी आयली. जो मनीस थोणायन पळय तो कडकडटालो पळय तो थिंगा सारकोच बरो नासलोलो. पूण आतां तो मनीस थिंगासर ल्हुवान ल्हुवान उलोवंक लागलो. तुमी जाणा कितें घडलें थंयसर? साधू सुंदर सिंगान जेन्ना त्या मनशाक आपल्याच्या खांद्यार उखल्लो, त्या मनशाचे कुडीक आनी साधू सुंदर सिंगाचे कुडीक त्या दोगांयकूय गरमी फावो जाता. त्या मनशाचे पळय गरमी साधू सुंदराक थिंगा मेळटा आनी साधू सुंदर सिंगाचे कुडींतली गरमी पळय त्या मनशाक मेवली आनी ह्या भाशेन दोगांयच्या कुडींत गरमी आयली आनी तो मनीस बरो जालो आनी उलोवच्याक लागलो. आनी ती काणी आजुनूय उरल्या. गरमेक लागून थोणाय आतां मातशी उणी जाली आनी ल्हुवान ल्हुवान ते मुखार सरत आसले. जेन्ना ते ह्या भाशेन ल्हुवान ल्हुवान ते मुखार सरतले पळय तांच्या पांयांक कितें तरी लागलें. हें कितें काय म्हणून ते पळोवंक लागले थंयसर. तेन्ना तुमी जाणा कितें आसलें थिंगा? आमी कित्याक हें त्रास सोसूंक?
तो क्वेश्चन आसता जाल्यार हांव ताका कित्याक उखलूंक चलोंक? तुका उखलूंक जाल्यार तूं ताका उखल. अशें म्हणून पळय जो मनीस मुखार सरलोलो तो मनीस थिंगासर थोडीच पावलां मारली आनी तेजे उपरांत थोडांय तो मेलो. साधू सुंदर सिंगान त्या मनशाक जेन्ना ताणें ताका हात लायलो तेन्ना तो मनीस मरोन गेल्लो. तो मेलो. पळय जेन्ना पळय तो मनीस त्रासान आसलो ताका पळय आपल्याच्या खांदार उखल्लो पळय तो मनीस साल्वार जालो. साधू सुंदर सिंगूय तोय मरपाचो. थिंगा इतली वायट परिस्थिती आसलेली पूण साधू सुंदर सिंगाक कांयच जावंक ना. जेन्ना दुसरो मनीस क्वेश्चन आसलो पळय ताका ताणें आपल्याच्या खांदार उखल्लो आनी तेंच एक बेसांव जालें. जायते फावटी अशें घडटा पळय जेन्ना दुसरे लोक प्रश्न आसता त्रासान आसा पळय ते आमच्या जिवितांत येता तेन्ना वगडे आमकां तांचे लागीं तो धाडटा. असले लोक आमचे सरभोंवतणी आसात. हें अशें कित्याक जाणा तांचे वरवीं आमकां बेसांव मेळोंक. जेन्ना पळय तूं तांकां तुजो मोग दाखयता आनी तांकां तुजें ओत्मीककाय दाखयता सर्वेस्पर तुजेर बेसांव देंवयता. तुमी हें केन्नाच विसरूं नाकात. त्या दिसा जेन्ना ते सारके निराशी आसले तेन्ना सारकेच गाबोरलेले आसले तेन्ना तांची तो खबर घेता. आरे तुमकां कितें जालें? तुमी ह्या भाशेन कित्याक हिंगा उदास आसात? आरे हांगासर कशेंय जियत ह्या भाशेन ताणें तर वागून तिंगा म्हटलेलें जाल्यार जुजे तर आपल्याच्याच कामान तो तिंगा मुखार आसलो तो कशेंय जाल्यार तो जेलीनूच आसलोलो. फकत आपल्याचेंच काम तो पळयत आसलो जाल्यार ते स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक पावचो नासलो. तो त्या जेलीनूच उरपाचो. जेन्ना लोक पळय दुखी आसले पळय तेन्ना जुजे तांकां घोटाय दितालो. म्हज्या भावा भयणांनो तुमकां हांव अशें सांगता सगळ्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग तुमी दाखयात. तुमच्या लागीं पयशे ना जायत. तुमच्या उतरां वरवीं तांकां घोटाय दियात. तुमच्या उतरां वरवीं तांचें दुख्ख ते पयस करात. तांकां तुमी बोरवोसो दियात. तांचे कठीण परिस्थितींत तुमच्या उतरां वरवीं तांकां तुमी घोटाय दियात. तुमी तांचो आदार जायत. हें सगळें करचे खातीर पयशांची गरज ना. त्या दिसा जुजेन अशेंच केलें. ताकाच कोणाचो आसरो नासलो तसले परिस्थिती नासलो. पूण तांचे विशीं ताणें आपल्याचो मोग दाखयलो. आमी एक स्वप्न पळयलां आनी ते स्वप्नाचे अर्थ आमी नोको हे अर्थ कोणूच आमकां दाखयना आनी ते आमकां भिरांत दिसता आनी हें स्वप्न कितें तें मातशें म्हाका सांग. उपरांत ताणें तांकां आपलें स्वप्न सांगलें. तातूंतल्या एका स्वप्नाचो अर्थ जुजान अशें तांकां सांगलें तुजी पळय ती शिरवेस गेली ती तुका परतून मेवतली. आनी दुसरो तें स्वप्न आनी तुज्या पळय चुकीक लागून तुका खास फाव जातली आनी तूं आतां मरतलोय. आनी त्याच भाशेन त्या मनशाक मारलो पूण दुसऱ्या मनशाक राजा कडेन तो पावलो. राजाक तें पिवंक दिवपाचें पळय ताका शिरवेस मेवता. ताजी शिरवेस पळय ती गेलेली ताका ती मेवली. आनी जेन्ना पळय तो मनीस जेलींतलो भायर सोदतालो तेन्ना जुजेन त्या मनशाक अशें म्हटलें जें हांवें सांगलें तशेंच जालें न्हू. वय तें एकदम तशेंच घडलें. तुजी शेणलेली ती शिरवीस तुका आतां ती परतून मेवली. म्हजी एक धाकटुली रिक्वेस्ट आसा. कितें तें मातशें तूं सांग. तूं राजा लागीं आतां वचपाचो आसाय. तूं ताजे सांगाता तूं आसतलोय. तूं आतां पिवंक दिवपाचें काम तुजें तूं ताका पात्र दितलोय. म्हाका मातसो हेल्प कर. वय सांग कितें. ताका म्हजी खबर सांग. हांव ह्या देशाचो मनीस न्हय. हांव तर जेवदी मनीस. म्हाका फटोवन ताणें विकलो आनी ह्या देशांत म्हाका हांगा हाडलो. दुसरें हांवें कसलीच चूक करूंक ना. म्हजेर अन्याय जाला आनी म्हाका हे जेलीन घातलेलो आसा. राजाक म्हजे भशेन तूं सांगशी आनी म्हाका हांगासरल्यान सोडयशी काय? जुजेन ताका हें रिक्वेस्ट सांगलेलें. पळयात हें कितें रॉंग म्हणटा तशें न्हय. डेफिनेटली तुज्या विशीं हांव राजाक सांगतलो ह्या भाशेन ताणें ताका म्हटलें. हांव तुका हो आदार जरूर दितलो अशें ताणें ताका म्हणलें. एक दीस आतां सोंपलो. दुसरो दिसूय थिंगा सोंपलो. आतां एक सुमार जालो तो तरी वाट पळयता. हांवें ताका ती बरी खबर सांगलोली पूण कसलीच खबर येवंक ना. एक चीट येतली ताका तूं सुटका दी अशी चीट येतली. ताजे ते आवंडे आसले. आयज तुका तेंच जाय. कितें तुका जाय? एक चीट. कसली चीट? तुजें अपॉयंटमेंट लेटर, तुजे प्रमोशनाची चीट ओ तुजो प्रोग्रेस रिपोर्ट. तुका हें चीट येवंक जाय. खंयची चीट? कन्फर्मेशन लेटर. सगळेंच नॉर्मल आसा. तुका कसलेंच दुयेंस ना. प्रेग्नन्सी कन्फर्म जाल्या.
You are expecting a letter. You are expecting a report. You are expecting an answer. एक सुमान घडलो, तो अजून पासून वाट पळयता. 2 सुमान जाले, 3 सुमान जाले, आता म्हयनो पासर जालो, कांयच आन्सर ना. 2 years. No answer. Why? तुझेच्या जिवितान इतलो उशीर कित्याक थिंगासोर जोडली काय? रोखडो जबाब कित्याक येवंक ना? 2 वर्सां. तेजे उपरांत त्या फारोन एक सोपान पळयलें, ताजो अर्थ सांगपी कोण आसलो? तेन्ना जुजेक आपयलो आनी जुजेन ताजो अर्थ सांगलो. तेन्ना फारोन अशें म्हटलें, सर्वेस्पराचो आत्मो ह्या मनशाचे भितर आसा. हाजो असलो मनीस आमच्या राज्यांत थिंगासोर आनी कोण आसतलो काय? तेन्ना सगळे लोक उगीच रावले. ते फकत उगीच रावन पळोवंक उरले. ना, असलो मनीस एकलोय आमच्या देशांत ना. आनी ह्या पासत हांव म्हज्या उपरांत जुजेक सगळ्याकीन व्हरतो अधिकारी हांव कोत्ता. ताका तो एक मुदी दिता, प्रधानमंत्री कोत्ता आनी त्या सिंहासनार ताका बसयता. आपल्याच्या घराच्या सगळ्या वस्तूंचेर ताणें ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान थारायल्या पळय त्या वेळाक थिंगासर जुजे रावलो आनी थिंगासर ताका बेसांव जालें. तेन्ना कितें घडटा? थिंगासर सर्वेस्पर एक अद्भुत काम कोत्ता. जुजेक त्या सिंहासनाचेर बसयता. हांव तुमकां आतां विचारता, जायत्या जाणांनी म्हणलां पळय वाट पळयता पळय तें बरें तें, पूण तुज्या आत्मीक जिवितान ओक्षीर जाता जाल्यार तें तुका बेसांव. ही खबर हांव तुका सांगता पळय तें विसरूं नाका. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान विनंती कोत्ता. वर्त्या सर्गींच्या सर्वेस्परा मोगाच्या बापा, सगळ्यां कोणें उलयलां म्हूण तुका आमी दिनवासनी दिता. सर्वेस्परा, आमच्या जिवितांत तूं केन्ना आमचे आत्मिकायेची परिक्षा घेतलो तें आमकां खबर ना. तातूंत आमी फेल ना जावच्याक तूं आमकां आदार कर. 13 वर्सां पासून तो कोश्टान त्रासांतल्यान गेल्या आसतना पासून जुजे थिंगासोर फाटीं सरोंक ना. तो चुकोंक ना ताच्या आत्मीक जिवितान आनी प्रमाणीकपणान, पवित्रपणाच्या विशयान आनी आपल्याचे गवाय ताच्या विशयान चुकोंक ना. सारके चोतरायेन, सारके सांबाळून आत्मीक जिवीत तो थिंगासोर मुखार वता. सगळें सोंसणी काय घेवन तो मुखार वता. तुवें थारायला पळय त्या वेळाचे पळय थिंगा बेसांव येता पळय ताजे तो वाट पळयत रावता. ताणें केन्ना चिंतूंक नासतलें पळय तसली इतली व्हडली बेसांवां ताजे जिवितांत ताका फावो जालीं. बापा, आयज सगळ्यांच्या जिवितांत तुजें पळय बरें आसा पळय तेच उद्देश आसा. तुजी तीच इच्छा जावन आसा, पूण आमी ते आमकां गाय करून आनी वायट आमी पावलां मारतात आनी वायट आमी निर्णय घेतात. आमी वायट निर्णय घेवना जावच्याक. आमच्या जिवितांत आमी ती गाय करिनासतनाच आमकां तूं वाटाय. जो वेळ तुवें थारायल्लो आसा, सगळे विश्वास ठेवून आदीन जावन तुज्या हाजीरपणान येवन आमकां मागणी करपाक आदार कर. आयज जे लोकांनी हें उतर आयकलां आनी तुज्या उतराचेर चलपाचो तांच्यांनी निर्णय घेतला, तांचे जिवितांत तूं भरपूर बेसांवां दी. तांच्या आत्मीक जिवितांत तूं तांकां मुखार व्हर आनी ती बेसांवां मेळो पर्यंत तांचे आत्मीक जिवीत तूं सारकें चोतरायेन सांबाळून दवर. बापा, आमच्या देशाक आनी आमच्या राष्ट्रांक दर कोश्टांतल्यान तूं ताका साल्वार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. सबको शलोम। मेरा नाम अशोक है। मैं एक मसीही परिवार से हूँ। मेरे घर के पास एक चर्च है, वहाँ मैं अपने परिवार के साथ मिलकर जाता था। वहाँ कहा वचन मुझे समझ में नहीं आता था। तब से मैं चर्च जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। जब मैं चर्च जाना छोड़ दिया, संसार के लोग जिस तरह से जीते हैं उस तरह से मैं जीना शुरू किया। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं बहुत बिगड़ गया। कॉलेज का फीस पे करना है कहकर मेरी माता से झूठ बोलकर मैं पैसे लेता था। घर में आर्थिक समस्या रहने पर भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकना है कहकर मेरी माता मेहनत करके मुझे पैसे देती थी। उन पैसों से मैं कॉलेज का फीस नहीं भरता था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं शराब पीता। आदत हो गया था। बहुत शराब पीकर रोड पर गिर जाता था। मुझे गिरने पर बहुत बार मार भी लगे।
ये देखकर हमारे एरिया के लोग मुझे शराबी कहकर बुलाते थे। मैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा था। तब मेरे भैया मुझे मसीह के बारे में बताए और क्रिसमस के दिन मुझे कलवरी टेम्पल ले गए। प्रभु के दास वचन के द्वारा इस तरह से कहे, म्हजे बाबा म्हजे भयणी तुम्ही यात, जंय सोर्वेस्पोर आसा तुम्ही थंयसर तुम्ही यात। सोर्वेस्पोर आपल्याची कृपा तुमचे देंवयतलो, सोर्वेस्पोर आपल्याची भेट दितलो, सोर्वेस्पोर तुमकां बेसावन बसतलो, तुमी सोर्वेस्पोरा लागीं यात। सैतान तुमचें जिवीत तो सारकें स्पिडार करपाचें चिंतला। सैतान जाल्यार तुका, तुजे फॅमिलीक आनी जें कितें तुजें आसा पळय तें तुजे लागीं काडून घेवंक सोदता आनी तें विबाड करूंक सोदता। असले सुवातेचेर आसा, असल्या प्रांतांत तुमी रावतात, तुमी असल्या लोकांचे मोदें आसा, तुमी पातकी कामां करतात, परतून देवाशी येयात। इस वचन को सुनने के बाद मैं अपनी आदतों को छोड़ दिया और प्रभु की बात सुनना है कहकर निर्णय लिया। तब वही मैं अपने घुटनों पर रहकर प्रभु से रोते हुए प्रार्थना किया। मैं अपने पापों को मानकर अपने आदतों को छोड़ दिया और प्रभु के और करीब आने के लिए मैं चाहे बारिश हो या ठंड हो या धूप हो, मैं 130 किलोमीटर दूर स्टेशन गनपुर से हर रविवार कलवरी टेम्पल आ रहा हूँ। जब घर में डांट रहे थे, मैं नौकरी के लिए हैदराबाद आया और नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा था। उस समय मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिली। आपका काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ईमानदारी से करो, ये बात सतीश भैया ने कहा था और ये बात मुझे तब याद आया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वहीं पर रहकर मेहनत से काम कर रहा था, बाथरूम साफ कर रहा था। वहाँ तनख्वाह बहुत कम थी, मुझे बस नहीं होता था। तब मैं रोड के पास पानीपुरी खाकर अपना पेट भरता था। तब मैं दुख से मेरी समस्या को रोते हुए प्रभु से बताया। तब प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे आशीष दिया। एक मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सुपरवाइजर का जॉब दिया। नाश होने वाले आत्माओं के बारे में भैया जब कह रहे थे, मुझे बदले इस वचन को सबको सुनाना है कहकर मैं कलवरी आवाज़ के द्वारा सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया। मैं अपने काम में बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। आपके काम को आप ईमानदारी से करिए, ऐसे सतीश कुमार भैया ने कहा था। ये बात मेरे दिल में बैठ गया था। ऐसे मेहनत करते हुए मैं अब तक 7 बार मैं कलवरी आवाज़ के द्वारा लाखों लोगों को सुसमाचार पहुंचाया। तब प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। प्रभु ने मेरे बॉस की सहायता से मेरे खुद का मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलने में सहायता किया। अब मेरी माता मुझे देखकर बहुत खुश है। एक समय हमारे पास खाने के लिए ठीक से भोजन नहीं रहता था। मैं मरने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। प्रभु में रहकर उस असली खुशी और उस असली आनंद को मैंने जाना। मैं पहले पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन वचन से मुझे ठीक किए प्रभु के दास सतीश भैया को मेरा धन्यवाद। आर्थिक समस्याओं से मरने वाला था जो मैं, आप सबके सामने मुझे गवाह सा ठहराया। मेरे यीशु को सारी महिमा, आदर, गौरव मिले। Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.